नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडटा आणि हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात मुखेल खबरो। शेतकी मंत्री आणि आदले मुख्यमंत्री रवी नायक हांकां काळजाच्या आताकान आयले मरण। पिरायेच्या 79व्या वर्सा घेतलो निमणो श्वास। शेतकी मंत्री आणि आदले मुख्यमंत्री रवी नायक हांकां मरण आयिल्ल्यान राज्यांत पातळ्ळा दुख्खाचे ल्हार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच मुख्यमंत्री सावंता सयत मंत्री आणि आमदारांनी रवी नायकांक ओपली आर्गां। म्हजे घर येवजणेच्या नांवान एजंट बनावट अर्जांचे वाटप करता जाल्यार तांचे पासून रावात सादूर। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचो लोकांक हुलो। जिल्लो पंचायत आणि पालिका वेंचणुकां खातीर आमी तयार। 2027चे वेंचणुकीत 27 आमदार वेंचून हाडपाचे आसा लक्ष्य, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक। सोरो पिवन गाडयो धांवडावपी पर्यटकांचेर करची कडक कारवाय। गरज पडल्यार जेलीतूय दवरचे, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मागणी। आणि अणजूण पोस्ट ऑफिसा लागसार मिनी गॅस सिलिंडराचो वापर करून रस्त्या कुशीक रांदपाचो प्रकार पर्यटकांच्या आयलो आंगलट। नेम फाट्यार मारून रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांक पुलिशेन घालो 10,000चो दंड। आता खबरो विस्तारान। शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी नायक हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयले। मंगळारा मध्यान राती हड्ड्यान दुखता म्हणून तांकां फोंडेच्या सावयकार हॉस्पिटलांत भरती केल्ले। उपचारा वेळार तांणी हॉस्पिटलांतूच जीव सोडलो। मरणा वेळार तांची पिराय 79 वर्सां आशिल्ली। मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून पुराय गोंयभर दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा। गोयचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे आमचे ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर माझ्या कॅबिनेटात आशिल्ले त्यांचं रात्री 12:30 ते 1:45 सुमार त्यांचं देहांत जालो। गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता। त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभूं। तांचें योगदान पुराय त्यांच्या राजकीय जिवनांतलें नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार वेगवेगळ्या पदांचेर तेंच्यांनी काम केलां। हें योगदान खूब व्हडलें योगदान आसा। तेंच्यांनी गोंयांतल्या सामान्य लोकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर कुळमुळकार हो तेंचें पेटंट आशिल्लो तसो। आयजूय विधानसभेत जर कुळमुळकाराच्या विशयी कसलोय विशय आयलो जाल्यार उठून ते सदांच उबे रावताले। बारीक मनशा खातीर झगडप ओके हें तेंचें काम आशिल्लें। ज्या त्यांच्या पुराय मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात, मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळात ज्या खात्यात त्यांनी काम केलं थंयसर तेंच्यांनी आपलो ठसो उमटयला। विशेष कामगिरी तेंच्यांनी आपल्या फोंड्या महालात तेंचें काम हे वेगवेगळे कडेन आमकां दिसून येता। मागीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसतलें किंवा बाकी हाज्या बाबतींत आसतलें। सरकारांतल्या वतींतल्यान आमी तांकां स्टेट गार्ड ऑफ ऑनर आणि पुराय तांचो फिनरल हो स्टेट ऑनरांतल्यान करतले। आयच्या दिसा ही पुराय प्रशासनातल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक सरकारी डिपार्टमेंटाक हॉलिडे डिक्लेअर केलें। गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आणि सध्याच्या सरकारांतले कृषी मंत्री श्री रवी नायक हे आयज आमचे भितर नात। आनी एक अत्यंत दुःखदायक अशा पद्दतीची गजाल ही गोंयच्या माळाचेर खरें म्हणजे घडलेली आसा। एका सामान्य कुटुंबांतल्यान येवन नगरसेवक, मागीर आमदार, खासदार, गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री
हांगा पर्यंत जें काम जें त्यांनी केल्लें आसा आनी हें सगळें करता आसतना समाजातल्या तळागाळातल्या समाजातल्या सगळ्या लोकांक एकठांय करून वेगवेगळे विशय तेंचे सोडून आनी एका अर्थान ह्या गोंयच्या बहुजन समाजाचें नेतृत्व जेणी केलें हें करता आसतना कूळ कायदो आसात, मुनकार कायदो आसात, तेजे भितर त्या टायमार ज्यो गजाली जाय आशिल्ल्यो, सुदारणा जाय आशिल्ल्यो त्यो करत गेल्यो की जाका लागून समाजातल्या ह्या घटकाक सगळे हक्क तेंचे मेळपाक जाय. आणि म्हणून आमी पळयतात की फोंडे मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करता आसतना सुद्दां हे जशे मुखेलमंत्री जाले तेन्ना जो आमचो शिगमो आसा तेका राज्यभरा भितर एक दर्जो दिवपाचें काम जें आसा तें तेंच्या टायमार जाल्लें आसा. फोंडे म्हालाचो जो विकास आसा, वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे उबे जाल्लें आसा हे सगळे तेंच्या टायमार उबे जाल्लें आसा. कृषी मंत्री म्हणून जरी 3 वर्सां त्यांनी काम केलें जाल्यार सुद्दां गोंयचें कृषी धोरण जें आसा हें तेंच्या टायमार तयार जाल्लें आसा. सो अशा पद्दतीचें एक विजन आशिल्लो आनी त्याच बरोबर सगळ्या सामान्य लोकांक वांगडा घेवन वचपी अशा पद्दतीचो लिडर आयज आमचे भितर ना. खातीर त्याच्या सगळ्याच्या समाजा खातीर खूब काम केलां आनी म्हजो वैयक्तीक मित्र जरी राजकारणांत हेवटेन कितें आशिल्लें तरी म्हजो वैयक्तीक मित्र जो 1994 अंयशी नांवान आनीक असो अकस्मात वचप हो एक मोठो गोंयच्या राजकारणांत आनी समाजा कारणांत एक मोठो धक्को. रवी नायकाचे आकस्मिक निधन ही बातमी आयकून खूप दुःख झाले. रवी नायक असो लिडर जेणे समाजात विविध क्षेत्रांत काम केलें आसा. मुख्यमंत्री म्हणून तेजी कारकीर्द खूब गाजली. जे गुंडागिरी गोंयांत चलताली रवी नायकान कपाल केली आनी गोंयांत खुबश्यो बऱ्यो गजाली तेणें मुख्यमंत्री पदाचें काम फोंडा शहराचो कायापालट करपी असो शिल्पकार आज आमच्यान ना. बहुजन समाजाचे मुख्यतः भंडारी समाजाचे नेते रवी नायकांचो अकस्मात देहावसन जालें. एक करारी असो नेता ताणें स्क्रॅच टू इतले पर्यंत आपली कारकीर्द घडयली. एक पर्व अशें आशिल्लें की रवी नायक हें नांव घेतलें म्हटल्यार सुद्दां एक राजकारणान भितर जे कोण हे आसात तांकां देडकी भरताली आनी अशें व्यक्तिमत्व आपलें एक नांव दवरून गेलें समाजान भितर. सदांच तळागाळांतल्या मनशाक लागून झगडी, सदांच तांच्या उत्कर्शा खातीर तांच्या बऱ्या खातीर केल्लें तांचें काम हें राजकारण केन्नाच विसरूंक शकचें ना किंवा हो गोंय किंवा हा इतिहास केन्नाच तांच्या नांवाची नोंद केले शिवाय फुडें कसोच वचूंक शकचो ना. म्हाका दिसता आयज रवीच्या रुपान गोंयचो एक मोठो नेतो आमच्यांतल्यान वयस गेलो. रवी हो खंयच्याच पक्षाचो नाशिल्लो पूण रवी हो गोंयचो नेतो आशिल्लो. पर्टिक्युलरली हांवूय भंडारी समाजांतलो आनी भंडारी समाजान तांकां जो आदर आशिल्लो आनी भंडारी समाजान तांकां ज्या तरेन आमी पळयताले. 12 तारीख गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार जालो. गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार देवरुद्रेश्वर देवस्थानांत जालो आनी म्हाका एक सांगात दिसता की तो सत्काराची डेट आशिल्ली 24-25 तारीख कशी तरी करपाक आशिल्ली. ती खंय ना खंय तरी एक मनान आयलें आनी आमी म्हणलें की बेगीन करया आनी 12 तारीखेक ती दवरली. तांचो जो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो 12 तारीख. त्या दिसा ताणें आमकां आपयलो, कुशीकूय बसयलो आनी म्हणलें की कितें चल्लां रे माया, ते देवाचो आशिर्वाद आसा. म्हाका खबर नाशिल्ली की ती तांची शेवटची उतरां आसतली आनी तांची तो शेवटचो आशिर्वाद आसतलो. It's a big loss, not just to Goan politics, but also to our Samaj, who looked upon him always. We all of us looked upon him. आणि तांचो आशिर्वाद आमचे सदांच आसतालो आनी केन्नाच पळयलें ना की आमी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ते. आनी अशें न्ही की हांव आपाचो आसा म्हणून की म्हाका थंय पयस दवरप, आपूण आडोवन बसप, कुशीक बसप आनी गजाली सांगप आनी तांची ती विस्केल तांचे ते जोक्स मारपाची स्टायल समथींग वी आर गोइंग टू डियरली एंड गोइंग टू मिस इट. एब्सोल्युटली इट्स अ बिग लॉस टू गोवा टुडे. आय थिंक सरकारान इमिडिएटली हे करून गोंयांत एक दिसाची तरी सुटी दिवपाक जाय. कारण ही इज नॉट जस्ट अ लिडर ऑफ BJP or minister of a BJP, but leader of Goa.
आम्ही माझ्यातर्फे ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम अँड आम आदमी पक्षातर्फे आम्ही मागणी करता सरकाराकडे की इमिजिएट दुखवटो जाहीर करून एक दिसाची सुटी डिक्लेअर करची तांच्या आदारान दत्त सोरेली आमचे बरोबर आज आसा आमी सकाळी डिस्कशनूय केल्ले आनी तुझा MLAs आर लिडर्स वील पे ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम. मोंशेकर येवजणे खाला कोणूय एजंट बनावट पद्दतीन अर्ज दितात जाल्यार तांचे पासून सादूर रावचे असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारलो. मंगळारा मुरगांव वाठारांत मोंशेकर येवजणेच्या अर्जांचे वांटप केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. विरोधकांनी आमचेर कितली टिका केल्यार जाता, आमी घरां तुमच्या नांवार करपाची जी ठरयल्या ती फक्त तुमच्या खातीर तुमच्या नांवार करपाची ठरयल्या. जायते लोक वेगवेगळ्या पद्दतीन आमकां टिका करतले, जायते लोक जायत्यो गजाली सांगपाक येतले. म्हणून येता त्या 3 म्हयन्या पयलीं हांवें परत सांगलें, ह्या हॉलांत आज जेन्ना म्हज्या सरकाराचो कार्यक्रम आसा, आज तेन्ना तुमकां फॉर्मां मेळटलीं आनी मागीर थोडे जाण बेश्टे आपुणूय सांगपाक येतले आपूण भरता बीन म्हणून. संकल्पान तें सारकें सांगलां, पण हांव परत एकदां तुमकां सांगता, ह्या व्यासपीठाचेर बसलेले सगळे जाण जे तुमकां सहकार्य करपा खातीर आसात, तुमचे सगळ्यांचे फॉर्म भरून वेवस्थीत हांगा बसतल्यांक कडेन तुमी दिवचे. तुमकां सगळ्या जाणांक कॉपरेट करपा खातीर, तुमकां सगळ्या जाणांक मदत करपा खातीर आमदार आनी ताचें ऑफिस हे पुराय 100% तुमकां जे डॉक्युमेंट जाय ते सहकार्य करतले. आमचे डेप्युटी कलेक्टर आनी CO हांच्याय कडल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक सहकार्य जातलें हाची हांव अपेक्षा दवरता. जिल्लो पंचायत आनी पालिका वेंचणुकां खातीर आमी तयार आसा, पूण सद्याक आमचो जिल्लो पंचायत वेंचणुकांचेर फोकस आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकीची अधिसुचोवणी येवंक नाशिल्ल्यान आमी पक्षाच्या गाभो समितीची बसकाय आफोवंक नाशिल्ल्याचें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. तशेंच 2027चे विधानसभा वेंचणुकीत 27 आमदार वेंचून हाडपाचें आमचें लक्ष आशिल्ल्याचें दामूचें म्हणणें. अजून ताची आमची मिटींग जावना, पण भारतीय जनता पार्टी म्हणून मुख्यमंत्री आणि बाकीचे सगळे बसतले कोर कमिटी आमचा निर्णय घेतला. अजून नोटिफिकेशन येवना, डिक्लेअरी बी जाता. कंटिन्युअस आसा आतां इलेक्शनाचेर. हय, आतां डिसेंबरान जिल्हा पंचायत आनी मार्चान म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन आनी मागीर नासली हाजी फुडले वर्साची 27 तुमी रावपाचे हांव सद्याक 27 कशें येतले हें पर्यटनाच्या नांवान गोंयचें नांव बदनाम जावंक जायना. पर्यटक सोरो पिवन गाडयो धांवडायतात येतात. सरकारान हाचेर कडक कायदो काडपाची आतां काळाची गरज आसा. सोरो पिवन गाडी चलोवपी पर्यटकांक 48 वरां कोलवाळे बंदखणीत दवरचे आनी 50,000 दंड भरपाक लावचो. अशें केल्यार गोंयांत बरे पर्यटकांत वाड जातली असो सल्लो आतां आमदार मायकल लोबोन सरकाराक दिला. पर्यटकांच्या वाडट्या ड्रंक अँड ड्रायव्ह घडणुका उपरांत आमदार मायकल लोबोन सरकारान कशी भुमिका करची हाचेर सल्लो दिला. दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी पुलिसांची उणी उपस्थिती आशिल्ल्यान अशा घडणुकांचे व्यवस्थापन करप आव्हानात्मक आसा. सरकारान AG आनी मुख्यमंत्र्या कडेन सल्लो घेवन नव्या कायद्या वरवीं वा अध्यादेशा वरवीं खर उपाय येवजण चालीक लावची. खर ख्यास्त दिल्यार आळाबंद येतलो अशें आमदारान सांगलें. खंयच्याय पर्यटक वा थळाव्यांनी सोऱ्याच्या नशेंत गाडी चलयल्यार ताका 48 वरां न्यायालयान बंदखणीत दवरचो आनी 50,000 रुपया दंड भरपाक लावचो. दंड भरूंक ना जाल्यार ताब्यात आनीक 2 दीस वाडोवन दवरचे. एखादे हे उपाय चालीक लागले जाल्यार खंयचोय पर्यटक सोरो पिवन गाडी चलोवपाचें धाडस करचो ना अशें लोबो हाणें मुखार सांगलें. पळयात. तेतूच सांगलेलें आहा की ट्युरिजमाच्या नांवान गोंयचें नांव बदनाम जावंक जायना. स्लोली आमी पळयल्लें आहा, एक ट्रेंड जाल्लो आहा की ट्युरिस्ट गोंया येता, गाडयो ड्रायव्ह करून येता, नाजाल्यार हिंगा येवन गाडी रेंटाक घेता आनी कंप्लिटली टायट जावन म्हणजे फूल सोरो पिवन गाडी चलयता. with a limited police force, how you are going to deal with this situation? Coastal beltak आमकां limited police force आसा. गव्हर्मेंटान एक कायदो काडपाची गरज आहा. सगळ्या गजालींक आमी ऑर्डिनन्स काडटा. एका ऑर्डिनन्स काडा, स्टडी करून AG कडेन उलोवन ऑर्डिनन्स काडचे CMान. जो ट्युरिस्ट सोरो पिवन गाडी चलयतलो or any individual, because you are putting other people's life at risk. एका 48 hours
जेलीन बसचें पडटलें 48 hours इन ज्युडिशियल कस्टडी इन आग्वादा जेल. जी आग्वादा आतां शिफ्ट जाल्या ती कोलवाले जेल. कोलवाले जेलीन 48 hours रावचें पडटलें आनी अ फायन ऑफ ₹50,000 फेलिंग वीच अनदर 2 days. अशें करा न्हू. कोण सोरोप येता तो पळय. हांव सांगता तुका एक ट्युरिस्ट सोरोप येवचो ना. ट्युरिस्ट कमी जावचे ना आनीक वाडटले. थोडे बरे ट्युरिस्ट गोंयान येवपाक भियेता कित्याक हिंगासर जे रफ हे व्हडले ट्युरिस्ट जे येता जे येवन पियोन सारके रकस करता बिचाचेर रकस करता ड्रायव्हिंग करतना गाडी ह्या सायडीन त्या सायडीन वयता कोणाक तरी मारता मोटरसायकल ठोकता व्हरून कोणाचे आनी खंय पॅडस्ट्रियन जे चलता तेंचेर गाडी मारतात त्या खातीर थोडे बरे ट्युरिस्ट येयनात. सो तर आमकां बरें ट्युरिजम जाय जाल्यार कायदे स्ट्रिक्ट आसपाची गरज आहा. पुलिसांनी हे कायदे इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. राज्यात सध्या अपघातांनी भर पडत आसा. वचत थंय सोरो पिवन पुर्र जाल्ले पर्यटक गाडयांनी लोकांक मोखल्याची बातम्यो आयकपाक मेळटा. ह्या बेजापसालदार पर्यटकांक लागून निश्पाप लोकांचोय बळी वयता. पूण हाजेर अजून मेरेन कसल्योच हालचाली जावंक नाशिल्ल्याचे पळोवपाक मेळिल्ल्यान आता निश्पाप लोकांच्या जिवाक भंय निर्माण जाला. गोंयांत आता पर्यटक हंगाम सुरू जावपाच्या मार्गार आसा. पूण ह्या घडणुकांनी भर पडत आशिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. ही अपघातांची परंपरा चालूच उरतली वय. सरकार केन्ना तरी गंभीर जातलो गोंयकारांक प्रश्न पडला. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. हणजूण पोस्ट ऑफिसा लागसार मिनी गॅस सिलिंडराचो वापर करून रस्त्याकुशीक रांदपाचो प्रकार हौशी पर्यटकांच्या आंग लटायलो. हणजूण पुलिशेन तांचे सामान जप्त करून तांकां 10,000 रुपयाचो दंडूय घालो. ह्या आदी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान रस्त्याकुशीक रांदपी पर्यटकांचेर कारवाय करतले तशेंच तांचे सामान बॉर्डरींचेर जप्त करतले म्हणून सांगिल्ले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगून लेगीत पर्यटक सामाना सयत गोंयांत आयले. मात हणजूणा रस्त्याकुशीक रांदतना तांकां पुलिशेन रंगे हात धरले. टुरिस्ट स्टोव आणि गॅस सगळे घेऊन येतात ते बंद जातले. त्याचं स्टोव आणि गॅस सगळी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे टुरिस्ट येऊन बिचाचेर आणि रोड लायनीचेर रांदून जेवतात आणि ते सगळे घाण करतात त्यांची प्रॉपर्टी सीज करतले. म्हणजे त्यांची स्टोव गॅस सगळी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले. गोंयांत सध्या पर्यटकांची बरीच मस्तेपणां चल्ल्या. कोण सोरो पिवन मस्तेपणां करता, कोण दर्यादेगेर गाडी घेवन वता जाल्यार आनी कोण रस्त्या कुशीक रांदून जेवता. जायते फावट पुलीस ह्या मस्तेखोर पर्यटकांचेर कारवाय करताना दिश्टी पडटा. असोच एक प्रकार अणजूण वाठारात पळोवपाक मेळ्ळो. पर्यटकांचो पंगड मिनी गॅस सिलिंडराचो वापर करून रस्त्या कुशीक रांदतालो. भौशीक सुरक्षा आणि नितळसाण नेम फाट्यार मारून हे पर्यटक रस्त्या कुशीक चूल मांडून बशिल्ले. पूण रस्त्या कुशीक रांदतना अणजूण पुलिसांनी तांकां रंगे हात धरले. गॅस सिलिंडरा सयत पुलिशेन तांचे सगळे सामान जप्त केले. फकत सामानूच जप्त केले ना जाल्यार तांकां 10,000चो दंडूय घातलो. मजगती दर्यादेगेर आणि रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांचेर खर कारवाय जातली. पर्यटकांनी गॅस वा स्टोव घेवन गोंयांत येवचे न्हू. आयले जाल्यार तांचे सामान चेकपोस्टार जप्त करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्ले खरे. पूण ह्यो घडणुको गोंयांत नेमान चालूच आशिल्ल्याचे दिसून येता. मुख्यमंत्र्यान तोंडी सांगिल्ले म्हूण अधिकारी ओग्गी आसात काय कितें ते मात कळपाक मार्ग ना. काय मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ली गजाल अधिकाऱ्यांनी गंभीरतायेन घेवंक ना. आता अणजूण पुलिशेन ह्या मस्तेखोर पर्यटकांचेर कारवाय केली खरी. हेर बाकीचे कडेनूय अशीच कारवाय जातली काय आसात तशेंच चलत रावतले ते मात पळोवचे पडटले. रस्त्या कुशीक चुली मांडून बसपी पर्यटकांचेर 6 म्हयन्या पयलीं मुख्यमंत्री कितें उलयल्लो ते आयकात. बॉर्डरीच्या वयल्यान ह्या फुडें जे टुरिस्ट स्टोव आणि गॅस सगळे घेऊन येतात ते बंद जातले. त्याचं स्टोव आणि गॅस सगळी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे टुरिस्ट येऊन बिचाचेर आणि रोड लायनीचेर रांदून जेवतात आणि ते सगळे घाण करतात त्यांची प्रॉपर्टी सीज करतले. म्हणजे त्यांची स्टोव गॅस सगळी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले. पण आनी दिवचे ना. ताका फायन भरून बी दिवपाचो प्रकार नाच. त्याची थंयसर चलन भरले ती परत मेळटली बी ना. त्याची गोंयांत येवपी टुरिस्टांनी ह्या फुडें अलर्ट रावचे. गॅस शेगडी आणि स्टोव घेऊन गोंयांत येवचो न्हू. बंद. हे गॅस शेगडी स्टोव घेऊन गोंयांत येवपाक मेळटना. इवन दो ते खंय तर रांदता आसतना दिसले
वाटेर बसून खाता आसतना दिसलें जाल्यार पुलीस विल कम अँड टेक देम डायरेक्टली टू द पुलीस स्टेशन. थंयसर येवचो ना आनी पयशे घेवचे ना, तांकां धरून पुलीस स्टेशनार व्हरतले. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटेकर. हणजूण कोमुनिदाद जमीन हडप प्रकरणात ईडीन गोंय, नवी दिल्ली आणि चंदीगड मिळून 6 जाग्यांचेर धाड घाली. या धाडीत थिंकिंग ऑफ यूचे भागीदार उमर जाहूर शाह आणि नीरज शर्मा हांचे सयत पर्पल मार्टिन एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडाचे राजेश कुमारांचेर कारवाय केल्या. तशेंच सुमार 1.5 लाख अमेरिकन डॉलर्सांची क्रिप्टोकरन्सी जप्त केल्या. दोन 2022 वर्सा काँग्रेस पक्षान सांखळी मतदारसंघात भाजपाक खर टक्कर दिल्ली, जंय मुख्यमंत्र्यान उण्या फरकान जैत मेळयलें. काँग्रेस पक्ष सांखळी सक्रीय आसा. काँग्रेस पक्षाचे सगळे फुडारी आणि कार्यकर्ते संघटीत आसात आणि फुडल्या काळात काँग्रेस पक्ष परत गती मेळोवपा खातीर सांखळीच्या लोकां वांगडा खंबीरपणान उबो रावतलो अशें आश्वासन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिलें. पळयात. लास्ट टाइम 2022 जे इलेक्शन जालें, म्हाका दिसता सांखळीच्या लोकांनी मुख्यमंत्र्याक अक्षरशः घाम काडलो. ताच्या उपरांत हांगा जी म्हाका म्हायती मेळटा की मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक मनशाचेर म्हाका दिसता टार्गेट करून तांकां टार्गेट करपाचो प्रयत्न केलो, लोकांचेर एक भयाचो दबाव घालपाचो प्रयत्न केलो. काँग्रेस पक्ष हो सदांच बारीक सामान्य गरीब जनते बरोबर रावला. जे लोकांचे प्रश्न आसात ते आमी टायम एंड अगेन उठयत आसा. आज सांखळे म्हणटा ते एपी सेंटर ऑफ मायनिंग. म्हजो मुख्यमंत्र्याक एक प्रश्न आसा की ह्या वाठारांतले, ह्या भागांतले जे लोक मायनिंगाचे डिपेंडंट आसतले, सांखळे मतदारसंघ, बिचोले मतदारसंघ किंवा वाळपय मतदारसंघ, आज ह्या लोकांचे भवितव्य कितें? हे लोक जे डिपेंडंट आशिल्ले, हे लोक आज कितें करतात? म्हाका दिसता हाजेर ह्या सरकारान कसलेच स्टडी करूं ना आनी जे कोण बाबडे लोक आशिल्ले ते आज कशे जगतात हाजेरूय तांची वासपूस केली ना. काँग्रेस पक्ष हो सदांच सक्रीय पक्ष. आज आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हांगा आसा, आमचे महिला अध्यक्षूय हांगा आसा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंटूय आसा. म्हाका दिसता हांव सांखळेच्या जनतेक एक आश्वासन दिता की ह्या फाटल्या फावट काही मार्जिनाक लागून म्हाका दिसता मुख्यमंत्री हांगाच्यान कशे तरी पास जाले. ह्या फावट काँग्रेस पक्ष, आमचे सगळे हांगाचे लिडर, जे लोकांचो राग ह्या मुख्यमंत्र्याचेर आसा, हे म्हाका दिसता आमी सगळे सांखळेच्या जनते बरोबर रावतले आनी तांचे जे जे कितें, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टायम असेंब्लीच्या वेळार तुमचे सुर्लाचे लोक आमच्या मरे आयिल्ले, जेन्ना खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान तांचेर अत्याचार जाल्लो, अन्याय जाल्लो, तेन्ना आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान तो प्रश्न घालून उलोवन आमी तो सॉल्व केल्लो. सो अशें ना की हांगा ना, हांगा लोकांचेर दबाव आसा, लोक काही ओपनली उलोवपाक सोदनात. पूण हांव लोकांक एक खात्री दिता की काँग्रेस पक्ष हो ठामपणे सांखळेच्या जनते बरोबर रावतलो आसा आनी आमी मुखारूय काम करतलो. फाटल्या फावटी ज्या आमदारकीक लागून तो लढा दिल्लो तो धर्मेश आज दिश्टी पडना, तर ह्या बाबतीत आता फुडलो जो तुम्ही जर समज इलेक्शनाक जर कोण म्हाका दिसता जी वोटर कॅम्पेन जी आमची चालू आहा ती आज न्ही, ही आमी गेल्ल्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक ही कॅम्पेन लॉन्च केल्या. पुराय गोंयभर प्रत्येक लिडर आपल्या पद्दतीन वोटर कॅम्पेन करीत आसा. आमी प्रत्येक मनशाक टार्गेट दिला. आज काल आमी 2 मतदारसंघ नॉर्थाक केले आनी सावथाक केले. जस्ट हांगा ही कॅम्पेन कशी चल्ल्या, कशा पद्दतीन ते लोकां कडेन उलयतात, कशा पद्दतीन सिग्नेचरी घेता, हाजो आराखडो घेवपाक आमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान आज हांव हांगा आयिल्लो. म्हाका दिसता आदले आमदार प्रताप गांवस हे आज गोंयांत ना, ते म्हाका दिसता खंय तरी भायर गेल्या. तशेंच आमचे आदले कॅन्डिडेट धर्मेश सगलांनी कितें तरी म्हाका दिसता ताच्या पर्सनल कामांक खंय तरी गेल्या. पूण तेय बीन ह्या वोटर कॅम्पेन, वोटर चोरी कॅम्पेनीक तेय आपल्या पद्दतीन त्यो सिग्नेचरी कलेक्ट करीत आसा. आमी प्रत्येक मनशा कडल्यान फिडबॅक कशा पद्दतीन चल्ला, कितलीं फॉर्मां आयलीं हें आमी घेत आसा टायम. अनधिकृत वा बेकायदेशीर बांदकाम जांचे कडेन पयलींच वीज घर क्रमांक आसा तांकां लेगीत नवी वीज जोडणी दिवची ना अशें गोंय वीज खात्यान परिपत्रक जारी केलां. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण सगळ्या नव्या जोडणीं खातीर वैध इमारत परवानो आनी तांत्रीक मान्यताय घेवप गरजेचें आसा. बेकायदो इमारतीं खातीर विजेच्या तरतुदींचो गैरवापर आडोवपाच्या हेतान हें पावल उबारलां.
नामनेचे शिल्पकार सुबोध केरकार हांकां ऑस्ट्रेलिया सरकारान शिल्पकलेच्या सादरीकरणा खातीर आपोवणें धाडला. ऑस्ट्रेलियाच्या कॉटजेलो दर्यादेगेर हे शिल्पकलेचें सादरीकरण जातलें. सुबोध केरकार ऑस्ट्रेलियाच्या 100 ते 200 लोकांक घेवन फुलां तशेंच शिंपयांचो वापर करून ही शिल्प तयार करतले. हे शिल्पकलेचें सादरीकरण 2026च्या 6 ते 23 मार्चा मजगतीं जातलें. आता पीएफ खाते आशिल्ल्यां खातीर खोशयेची खबर. ईपीएफओन 7 कोटी परस चड सदस्यांक आपल्या खात्यांतल्यान 100% पयशे काडपाक मेळटले. ईपीएफओन कामगार कर्मचारी सदस्यां खातीर पीएफ खात्यांतले पयशे काडपा खातीर कांय नेम सदळ केल्यात. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय हांच्या अध्यक्षते खाला केंद्रीय सीबीटी संस्थेन सोमारा जाल्ले बसकेंत म्हत्वाचे निर्णय घेतले. पीएफ खाते आशिल्ल्यां खातीर आतां खोशयेची खबर. ईपीएफओन खातें आशिल्ल्या 7 कोटी परस चड सदस्यांक आपल्या खात्यांतल्यान 100% पयशे काडपाक मेळटले. कामगार मंत्रालयान प्रसिद्ध केल्ल्या निवेदना प्रमाण पीएफ खात्यांतले पयशे काडपा खातीर कांय तरतुदी सदळ केल्यात. दुयेंत, शिक्षण, लग्न तशेंच घर बांदपा खातीर पीएफ सदस्यांक तांच्या खात्यांतल्यान पयशे काडपाक मेळटले. कर्मचारी आपल्या तशेंच कंपनीच्या हिश्श्याच्या पयशां सयत शिल्लक रक्कम सोडून 100% रक्कम काडपाक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात.